प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 17वो आविस्वोर वोड 14 ते 20 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतोच एक दादलो ताचे सोशी आयलो. ताच्या मुखार दिमी घालून ताणें म्हणलें, सोम्या म्हज्या पुताची खाकलूत कर. ताका मोडणें मारता आनी चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सोशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक जालें ना. तेन्ना जेजून प्रतिपाडून म्हणलें, बावट नासतली आनी खोटी पिणगा तुमी. कितलो वेळ म्हूण तुमचें सोशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडा. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेक थान बरो जालो. तेन्ना जेजू चडशें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडोवंक ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो बावट उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां बावट आसूं जाल्यार हे दोंगराक तुमी म्हणटल्यार, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. भाव भयणीनो, आयज आमी वाचता की जेजू एका चल्याक बरो करता. त्या चल्याचेर देंवचार आसलेलो आनी ताजो बापूय पयलो आपल्या चल्याक घेवन जेजूच्या शिसां कडेन हाडटा. आनी भाव भयणीनो, वो बापूय आपल्या चल्याक घेवन जेजूच्या शिसां कडेन कित्याक येता? आमी काल वाचलां की जेजूचें रुपांतर जालें. ताणें जिवांक पेद्रूक आनी जाकोबाक घेवन तो व्हड दोंगरार गेलो आनी थंयसर ताचें रूप बदललें. आनी जेन्ना आतां जेजू वयर दोंगरार आसा आपल्या 3 शिसां बरोबर, दुसरे जे शीस आसले ते सोकला आसले. जेजू नासलो थंयसर, पेद्रू नासलो, जिवांव नासलो, जाकोब नासलो. ते सगळे जेजू वयर दोंगरा कडेन आसले. आनी बाकीचे शीस जे आसले, आंद्रे, बार्तोलोमेव, जुदास, माथ्यू, हे सगळे सकयल आसले. आनी कितें घडटा? हो बापूय त्या बाकीचे शीस आसले ते तांचे कडेन वता. आनी ह्या शिसांनी देवाची पदवी पयली. ह्या शिसांनी देंवचार काडलेले पयले जेजूच्या नांवान, कित्याक जेजून तांकां ती पदवी दिल्ली. पूण ह्या वेळार जेन्ना तो बापूय आपल्या चल्याक घेवन जो देंवचार बसला, तो बापूय आपल्या ते बाकी ते शीस जे आसले सकला तांचे कडेन येता आनी तांकां देंवचार काडूंक लायता. त्या शिसांक तो देंवचार काडूंक जायना. ह्या शिसांनी देंवचार काडल्यात, लोकांक पिकोणी दिल्या पयलीं, पूण ह्या वेळार तांकां पिकोणी दिवपाक जायनासली. आनी कितें घडटा? जेन्ना तो बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन त्या शिसां कडेन येता, तो देंवचार जो आसा त्या भुरग्या भितर त्या बापूयच्या चल्या भितर तो देंवचार आहा. जेन्ना ते आपल्या अधिकारान जेजूच्या अधिकारान ते देंवचार काडूंक सोदता, तो देंवचार भायर सरना. तो थंयसर सगळीं नाटकां करता. तो थंयसर सगळ्या लोकां मजेर तो देंवचार जो त्या चल्या भितर आहा तो भायर सरना. आनी आतां ह्या शिसांची चोत्राय जी आसूंक जाली त्या तांच्या जेजूच्या पदवेचेर, ज्या पदवेन त्या लोकांनी त्या शिसांनी त्या देंवचार पयले काडलेले, आतां जेन्ना ते पळयतात की हो देंवचार जो आसा त्या भुरग्या भितर तो भायर वचना, तो नाटकां करता, हो पडटा तो पडटा तो चलो, आतां तांकां तांची चोत्राय भायर वता आनी आतां तांकां तो देंवचार काडूंक जायना. तितले म्हणसो जेजू जो दोंगरार गेला ह्या जाकोबा बरोबर, पेद्रू बरोबर आनी
जिवां बरोबर ते सगळे येतात. तेन्ना हो बापूय धांवून येता जेजू कडेन आनी ताका म्हणटा, जेजू सोम्या, हांवें म्हज्या पुताक तुज्या शिसा कडेन हाडलोलो, पूण ताका काडूंक जायना, मातशें कितें कर. त्या वेळार जेजू खरेंच राग येता. भाव भयणीनो, जेजू खरेंच राग येता. तो म्हणटा, भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणकाई, भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणका तुम्ही, कितलो वेळ म्हूण हांव तुमचे सोरशें हांवें रावूं, केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसचीं. ताका हांगा म्हजेशी हाडात. भाव भयणीनो, जेजूची उतरां दुखेची. तो खोशी ना ह्या लोकांचेर ही जी कोत्तुमां कोत्तात ती आयकोन. तो खोशी ना ह्या बापूयचेर, तो खोशी ना आपल्या शिसांचेर. कितें म्हणटा पोत्तून वाचता 17वी वड. भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणका तुम्ही, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें, केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसचीं. ताका हांगा म्हजेशी हाडात. भाव भयणीनो, ही जेजून उतरां उलयलीं त्या बापूय कडेन आनी त्या सगळ्या लोकां कडेन आपल्या शिसांकूय सांगलेलीं, ती आयज उतरां जेजू आयज आमकां एक एकल्याक म्हणटा. आयकात, ही उतरां जेजूशी फकत त्या बापूयक न्ही, तुका आनी म्हाका भावार्थ नासलेली आनी खोटी पिणका तुम्ही. कितलो वेळ म्हूण तुम्ही देवाचें उतर फकत आयकतल्यात. केन्ना पर्यंत हांव तुमकां सोंसतलों. कितले पर्यंत तुम्ही अशींच रावतलीं, हाचें आयकोन ताचें आयकोन, ह्यो खबरो आयकोन ताच्यो खबरो, दोतोराच्यो, मिनिस्टराच्यो, हाच्यो ताच्यो, न्यूजपेपराचेर येतात त्यो, टीव्हीचेर येतात त्यो, ह्यो खबरो आयकोन कितले पर्यंत हांव तुमचें सोंसचें. हांवें म्हज्या पुताक तुमकां ह्या संवसारांत धाडलो. म्हजो पूत तुमचे पासत मेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, तुमकां मोग दाखयलो, ताणें सगळी तुमची पिडा घेतली, सगळे कोश्ट घेतले, सगळे शिराप घेतले, तुमकां इफेन बॉर्न करून तुमकां सोर उक्तो केलो. केन्ना काय तुम्ही भावार्थान आसतलीं, केन्ना तान तुम्ही आतां देवाच्या उतरांक रिगून रावतलीं. भाव भयणीनो, ही जी उतरां जेजून 2000 वर्सां पयलीं त्या बापूयक आनी त्या आपल्या शिसांक आनी जो लोक आसलो थंयचो ताजे कडेन उलयल्लो, ती उतरां आयज जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा, भावार्थ नासलेली एक खोटी पिणका तुम्ही. कितलो वेळ म्हूण तुम्ही अशींच रावतल्यात, देवस्पण कोत्तल्यात, धर्म कोत्तल्यात, फकत हें तें कोत्तल्यात देवस्पण, पूण केन्नाच म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरचें ना. भाव भयणीनो, आयज तुम्ही हें देवाचें उतर आयकतात जाल्यार जेजू तुमकां, पवित्र आत्मा तुमकां एक एकल्याक भाजून न्ही, पूण बरे भाशेन मोगान, पूण एके भाशेन ताका इंग्लिशीन म्हणटा टफ लव. कित्याक आमी आयकोंक आतां आमचे कान जाले बंद जाल्यात. आमकां जे आमचे दिश्टी पडटा, आमच्या कानान ज्यो खबरो येतात, आमकां जे दिसता तें, आमकां जे चाकूंक मेवता तें, आमकां कितें दिसता तेंच व्हडलें जालां आतां आमच्या जिवितांत. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी भावार्थान चलना, देवाचें उतर कितें म्हणटा त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना. आयज भाव भयणीनो, ही उतरां जी जेजून 2000 वर्सां पयलीं म्हणलेलीं, ती आमकां एक एकल्याक म्हणटा, भावार्थ नासलेली आनी खोटी पिणका तुम्ही. आनी भाव भयणीनो, ही उतरां आयकोन आमी निराशी जावपाची गरज ना. आयज आमकां गरज ह्या उतराचेर, हें उतर आयकोन, जेजूची बरी खबर आयकोन, पोत्तून देवाचें उतर आयकोन, त्या उतराची सजमणी घेवन, तें उतर पोत्तून आमच्या काळजान, मनान, तोंडान हाडून, ताजेर नियाळ करून, तें उतर पाळून खरेंच भावार्थान चलोंक. कित्याक भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा, रोमकारांक जी सान पावलान चीट बरयली, रोमकारांक 10-20 वड 17, तो म्हणटा भावार्थ कसो येता. देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर आयकून एक पाटी जे हांव तुमचे कडेन आतां उलयतां, पवित्र आत्मा तुमचे कडेन कितें सांगता जाल्यार तो भितरल्यान भायर सांगतलो. आतां तुमी जेन्ना देवाचें उतर आयकतात, तुमी तुमच्या कानान तें उतर घेतात. तें उतर जेन्ना तुमचे भितर भेता, ताका ती उतराची सजमणी मेवता. आतां तुमी त्या उतराचेर नियाळ कोत्तात. आतां जेन्ना तें उतर जें तुमी आयकलां ताचेर नियाळ करून आतां तें उतर पाळटात, तेन्ना पवित्र आत्मा तें करचे आदीं, तें पाळचे आदीं पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान, आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या आत्म्यांतल्यान तें आमकां भितरल्यान भायर सांगता. आनी तेन्ना आमचो भावार्थ चलता आनी सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन आमकां खरेंच
वालोर हा जेजूच्या रोगताचो. खरेंच आमकां वालोर आमकां जे जेजून घोडला आमकां खुर्सार, जे खरेंच आमकां वालोर की आमी ह्या संवसारांतली बेतोकूस आमकां सोल बुकटो जाला म्हणून खरेंच आमी ताजेर भावार्थ दवरता जाल्यार ह्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर, देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया आनी देवाचें उतर सजमून तें उतर आमी पाडुया आनी खरेंच भावार्थान चलोन सगळें जे जेजून घोडलां हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव